Guidance song A15. Munshantati, Munshamoto, Othyadeva, Nivono, Vitor Sotaya, Rikanso, Nova, 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 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी महादोर प्रांतीक याज्ञिका आनी तांचे निधीक भेटयलेलो आयतार पाळटा. एक याज्ञीक जेजू बऱ्या घोवल्याचो उपकार. ताचे वरवीं आमकां देवाच्या उतराचो सोरूप मेळटा आनी ताचे उद्देशी पवित्र मिसा भेटेंतल्यान आमकां जेजूचें मांस रगत फावो जाता. आयचे समोरपणेचो विशय तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. एक याज्ञीक आपल्या जिवितांत आनी बेसांत जिवंक प्रयत्न करता. आपल्या मुन्यारपणा वरवीं जेजू बऱ्या घोवल्याचे देखीन तो पोरचेची वेगवेगळ्या तरेची भूक तान मागता. आयज देवाक दिनवासतना आमच्या याज्ञिकांचेर अदीक करून जे आमचे फिरकोचेर वावुरतात तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां राख, सांबाळ आनी तांचें मुन्यारपण फलाबरीत कर म्हूण हे मिसा भेटेंत मागुया. तशेंच कांय आमचे याज्ञीक आपलें जिवीत सोडून आयज म्हातारे पिरायेर पावल्यात, पिडेक सांपडल्यात. वो जे आमचे वळखीचे आसा खेरीत भाशेन तांचो उगडास करून तांचेर पासत रावया. बाबा बडिलो हो आयतार याज्ञिका पासत भेटयलो आसतना आमचे फिरगोजेंत आमी याज्ञिका पासत मागतना तेच बरोबर नुस्त्याचो धंदो करतल्या आमच्या भावा भयणीक पासत आमी मागता. कोश्टी वावर तो ह्या कोश्टांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक, फावो तें दान आमकां मेळूंक आनी हे भशेन सगळ्या संकश्टांतले वाटावन सुरक्षीत आमकां सांबाळूंक आनी आमचो धंदो बरो चलोवंक ह्या मिसांत आमी मागता. जेजू जायते फावटी आपल्या शिसांक घेवन वेळेर गेलो. नुस्तें मारताले तांकां खारवी पेद्रू आनी हेर दुसऱ्यांक ताणें सांगात दिलो. होच जेजू तुमकां आनी तुमच्या वावराचेर सांगात तुमकां दियो. आनी हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सदा देवाक आनी तुमकां बाबा बडिलो म्हजो गाय चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट गजालींनी बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पसत घेवन सदांच साकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिलो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करता. सोडपदिता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर.
मोहिमा देवाक ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवाचा तुझ्या वैभवापाचो आमी तुका वखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची ताकद कर तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगली देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येयात सगळीं. दुडून नात ती पर्यान येयात. दुडून आसतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावून दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायलोल्या म्हज्या विस्वासी मोगा परमोणे सासणाक तोपता तसलें करार हांव तुमचे कडेन करतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्परा कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोजनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो ते वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वाडटाय आनी सगल्या रोचनाक दादोशी करताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप.
भावा भयणांनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकोट, दुमालो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयती बंद. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वा फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं उंचाय वा खोलाय वा दुसरी कसली रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy, sois forat, soy, sois forat, soy, sois forat, sois forat, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. Soy, sois forat, soy, sois forat, soy, sois forat, sois forat. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. स्नानदातार जोवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटच नोगरांतावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. ओड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरीं केलीं. 3 सान ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली, म्हणटच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी पोट्टीपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिन वचून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा म्हणिलो, जेजून पोरजेची बूक मारली. आयचो नियाळ आमी 4 भागांनी एके भशेन पळयतले. कुडीची बूक, ओत्मीक बूक, इस्रायल पोरजेची बूक आनी जेजून केल्ली ही मिलाग्र उंडे मासली घेवन. आमी सगळीं पयले सुवातेर कुडीची बूक सगल्यांक लागता. आमी जिवी उत्तली जाल्यार आमकां जेवण खाण गरजेचें. आमचो वावर आमी करता जाल्यार आमचें उदारपण जावपाक जेवण गरजेचें.
हो वावर करता आमी जेवणाक खाणाक आमचे पयशे एकठांय करूंक म्हणटच कुडीची भूक आमकां आसा. पूण तेच बरोबर आमच्या गोंयांत भाव भयणीनो देवान जायते आमकां दिल्लें आसा. तितली गरीबसाण हो तितली पोटाची भूक लागतली हो भुकेक वळवळटली इतली मनशां आमच्या गोंयांत ना जे भाशेन दुसऱ्या इंडियेच्या भागांनी आसा. म्हणटच देवान आमकां जेवण खाण तरी दिल्लें आसा. पूण एक प्रश्न आमकां असो येता, देव ही भूक कित्याक दवरता जायत, भुकेन लोक कित्याक वळवळटा जायत अशें आमी म्हणटा. वाय गॉड अलावस दिस हंगर. देव भाव भयणीनो ही भूक आमकां जावची हो भुकेन मरचो अशें लोक थारायना. देवान आदां इवेक रचल्या तेन्ना सगळें दिलेलें, पूण पातका वरवीं असली गोत येवंक मनशानूच आपणाचेर मागोन एके भाशेन घेतली. तेच बरोबर आमी जाणा भाव भयणीनो आमच्या संवसारांत जेवण खाण जायतें आसा, पूण थोडे फावटी देसान इतलें पिकता आसतना सगळ्या लोकांक तें पावना, भुकेन आसता. कांय फावटी जेवण पिड्ड्यार करता कित्याक ताचो प्रायस वाडोवपाक लागून. तेच बरोबर आमी जाणा जायते जाणां भुकेन आसा, जायत्यो कंट्रीज जायत्यो देश भुकेन आसा, वांगडी भुकेन आसा. पूण आर्मां गुयो घेवपाक तांचे लागीं पयशे आसा, पूण गरीब लोक भुकेन वळटना तांकां दिवंक तांचे लागीं घडोना. असली ही भूक एके भाशेन कुडीची भूक. दुसरे सुवातेर भूक आसा ती ओत्मीक भूक. सगळें जेवण खाण आसा तरी आसतना थोडे फावटी मनीस खुशाल ना. ह्या मनशाक कसली तरी तान भूक लागलेली आसा. भाग्योत आगुस्तीन तो 35 वर्सांचे पिरायेर जेन्ना ताणें पळयलें आपल्या लागीं काम आसा, आपणाक जेवण खाण आसा, सगळें आसा तरी खुशालकाय ना. आनी तेन्ना तो म्हणूंक लागलो मनशाक देवान आपल्या पासत रचला आनी ही खुशालकाय मनशाच्या काळजांतली फकत देवांत मेळटा. Our hearts are created for you, O Lord, and they will find rest in you म्हणटा तो. म्हणल्या भाशेन आमच्या काळजाक स्वस्काय ही ओत्मीक तान काळजांत लागल्या ती फकत देवानूच एके भाशेन आमकां ती भागोवंक येता. बाबडीनो एन्सानी आमी जाणा कशे भाशेन आमकांच पर्यान इतलो तेंप मीस ना तेन्ना मिसाक येवं दिसता, ओत्मीक भूक लागता. जेवण खाण आसा आमच्या लागीं पूण तरी आमकां हो देव जाय म्हणटच ही ओत्मीक भूक एके भाशेन लागता. तशें सुवातेर बाबडीनो इज्रायल पोरचेची भूक, इज्रायल पोरचेक देवान विचून काडलेली पूण ती त्याच देवाचेर पत्तली आनी एके भाशेन निर्वाशी जावन पयस पावली. पूण देव हे पोरचेक सोडिना. तांकां भूक तान लागली तेन्ना देव तांकां फावो तें जेवण खाण फावो करता. तांचे पातक एके भाशेन विसरता आनी पातक विसरोन पर्यंत देव उदार जावन तांची ही भूक मारता. देव त्या वेळार प्रवाद्यांक धाडून दिता. इजिकियल दानियल हे भाशेन प्रवाद्यांक धाडून दिता आनी मनशान आपलें पातक सोडून बदलून परत येवंक तो मागता. आनी न्हयच फकत ही भूक भायली पूण ओत्मीक भूक ओदीक तारो हो मारूंक लायता. बाबडीनो ज्या दिसा उगडासा म्हाका पयलेंच लॉकडावन जालां पळय त्या दिसा जेवण खाणाक लागून कितलीच उचांबळाय जालेली आनी सगळें सोदूंक भोंवतालीं जेवण, कित्याक कितले दीस आसतले कांय खबर नासली. पूण आतां सगळें मेळटच जेवण खाण धादोशी जातच तरूय भूक आसा आमकां. आनी ही ती ओत्मीक भूक. आनी ही ओत्मीक भूक फकत जे भाशेन इज्रायल पोरचेक देवान सांगलें ताचेच वरवीं मेळटली म्हणून तेच भाशेन देव आमकांय म्हणटा ह्याच देवांत आमकां ही भूक तान आमची भागवतली. चवथी सुवातेर बाबडीनो जेजून केल्ली ही मिलाग, ही एकूच मिलाग जावन आसा. चारूय शुभ वर्तमानकाल परत परत आमकां दाखयता. आनी ही मिलाग म्हणटा तेन्ना जेजू थंय आसलेले पोरजेक तांकां दादोशी करता. जेजू दादोशी करूंक बाबडीनो कारण ताची भूक मारची इतलीच न्हय
दुबावेण तांची बूक ताणें मारली पूण ओदीक ओतमीक बूक आनी ती म्हणल्यार एक दीस असल्याच जेवणाक जी आमी हांगासर बसता तसल्याच जेवणाक सुर्गीच्या राजान बसोवंक तो तांकां शिकयतालो आनी हाका लागून ती आयची वपार आमी आयकल्या तातूंत आयचे ही घडणी आयकल्या तातूंत जेजूचे कांय गूण आमकां दिसून येता पयले सुवातेर ताची दयाळाय कंपॅशन ऑफ जिजस ते ओडें घेवन गेल्ले विसव घेतले म्हणून रेस्ट घेतले म्हणून पूण जेन्ना पोरचेक पयले तेन्ना ते रेस्ट बाकुशी ना जेजूची दयाळाय पोरचे सगळे कंपॅशन ऑफ जिजस दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो एक लिसांव शिकोवंक तो आपोस्तलांक तो दाखयतालो म्हणल्यार तो सांगूंक सोदतालो तुमच्या लागीं उणें आसा कितले आसा ते 5 उणे 2 मासल्यो तुमच्यांनी पावूंक जाता तुमच्यांनी पावूंक जायना आपणा विरेत तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना हे लिसांव तो आपोस्तलांक शिकयतालो आनी हाका लागून हाडात म्हणटा तो 5 उणे 2 मासल्यो आनी त्यो देवाक उबारून दिनवासून त्यो सगल्यांक मोडून ताणें दिले पूण तो एक लिसांव आमकां दर एकल्याक आमचेरूच आमी पातयेचे सुवातेर आमचेर आनी आमच्या धंद्याचेरूच आमी पातयेचेर सुवातेर देवाचेरूय आमी पातयोंक जाय तिसरे सुवातेर बाबडलो आयज हे मिलाग्रींत आमकां जेजूची कोन्नी म्हणटा ती जेनरॉसिटी ऑफ जिजस म्हणल्यार ताचें उदारपण आमकां दिसून येता जेजून हे 5 उणे 2 मासले घेवन न्हूच फकत तितले आसले तितल्यांकूच पावयले न्हू शुभ वर्तमान आमकां सांगता आनिकूय जायते उरले दादोशी जावन आनिकूय उरले म्हणटच देवाचेर आमी विस्वास दवरून पातयेता तेन्ना न्हूच फकत आमी चिंता ते भाशेन पूण देव आमकां सुबापणी आनी सुबेज दिता इज जेनरस कांय फावटी भाव भयणीनो आमकां ह्यो वस्तू थोडे फावटी देवाचेर विस्वास दवरप म्हणल्यार सदांच्यो कश्यो जालेल्यो आसा आनी देवाची देणी आमकां आसा तातूंत खुशाल आसूंक कांय फावटी आमी विसरता देखीक ह्या दिसांनीच आमी पळयता आमी वारो घेता स्वास घेता हो स्वास फ्री आमकां पूण तो सदांचो जालो नासा पूण जेन्ना हो मनीस असल्या कोवीड-19 दुयेंसाक सांपडटा ताका हॉस्पिटलान वेंटिलेटराचेर दवरूंक पडटा तेन्ना त्या वेंटिलेटराक कितले फारीक करूंक पडटा तें आमी जाणा पूण हेर वेळार आमी देवाची गिरेस्तकाय आमी घेयत आसा सदांचें जालां आमी स्वास घेता तेच भाशेन आमकां जायती देणी आसा देवान दिल्ली त्या देण्यांनी आमी खुशाल आसूंक गरज तुमी जाणा गेल्या वर्सा कांय फावटी आमकां तितले बरें सिजन जावन नासलें कांय फावटी मोडां आयलीं कांय फावटी फावो ती आमकां नुस्तें पडूंक ना पूण आसा तातूंत दादोशी आसूं असलें मन दर एकल्याक आमकां मागुया आमचो देव उदार आमचो देव मोगाळ आमचो देव काकलूच सा बाबडीलो आयज यादनिका पासतूय हो दीस भेटयलेलो आसा म्हणटच जेजू यादनिकांक वेंचता उतराचो चोरो दिवंक जेजूचें मांस रगत परजेक पाठोवंक संस्कारांनी साक्रामेंत वांटून आमकां गिरेस्त करूंक म्हणटच यादनिका पासत म्हज्याय पासत तुमी मागचें दुसरे सुवातेर बाबडीलो आमी देवाक दिन वाचता कित्याक यादनिकाच्या मणयारपणा वरवीं देवाच्या उतराचो चोरो आमकां मेळटा खरो बरें पूण तेच बरोबर आमी यादनीक तुमकां दिन वाचता कित्याक तुमी जायते फावटी बरी उतर दिवन आमकां उमेद दिता सहभागीदार जावन बरोबर सांगातान आपणे येवजणे मांडून निर्णय घेवंक आमकांय आदार करता कांय फावटी तुमच्या उदारपणान तुमी आमकां आदार करता ह्या खातीर हांवूय तुमकां सगल्यांक दिन वाचता आनी तिसरे फावट भाव भयणो आमी संवसारान वेगवेगळी भाशेची बूक आसा ही बूक तान आमी भागोवंक गरजेची आनी कसली ती हांव म्हणून जेवणाचीच कांय जाणां एकसूरपणाची बूक लागलेली आसा सांगातान आमी बरोबर जेवणाक बसप हें गरजेचें कांय फावटी पिडेची बूक लागलेली आसा तांकां भलायकी ती ओतरेकता ही भलायकी तांकां मागोवंक गरज
कांय फावटी भाव भयणीनो थोडी जाणां घुसपा गोंदळाक सांबाळल्या असले घुसपान गोंदळाची भूक लागल्या ह्या मनशाक अदीक शांती समाधानाची गरज कशे भाशेन आमच्यांनी दुसऱ्यां पासत पावं येता हें मोल दरेकल्याक आमकां मागुया देवाक आमी दिनवासुया आमच्या धंद्या पासत देवाचो आदार आमी मागुया आमच्या धंद्याचेर आनी तेच बरोबर जे भाशेन जेजू उदार जालो मासली आनी हुंडो घेवन दादोशी केले दुसऱ्यांक आमच्या लागीं घडटा ते भाशेन आमी उदार जावंक वावरया सगळे उबी रावया आमचो बाबाट आमी उच्चारुया सत मानता देवाक सत उदार बापाक स्वर्गाच्या रचनाराक आनी जेजू आमच्या आमचो बाब मोगान आमची तरेतरेची भूक तान निवारता भुरग्या भुक्तीन आनी नेज भावार्थान आमच्यो गरजो ताका उबारुया तान लागल्या तुमकां उदकाचे जोरेशी मेळात आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या याज्ञीक मुनियारपणाक चलयतना पोरचे गरज त्या खाणाक पिवण दिवंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका तुमीच तांकां कितें खावंक दियात आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळा पासत बऱ्यो स्वादी चालीक लावन आनी पोरचे मोदें निर्माण जाल्ली भूकतान निवारूंक उर्बेन वारूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा मागणें करता तुका कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्ली पेल्यान काडटलो क्रिस्ताचो मोग अनभवलेली वावार्थी कशी आमच्या याज्ञिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरकोचेर तरेकवार भूकतान निवारूंक आमी मोगान वारूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या जण एकल्या पासत मागुया फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचामळाय भितर चल्ल्या लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी लाखांनी लोक मेला ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीच बेकोवणी आनी मेल्ल्यांक स्नासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या नेरूलच्या फिरगोजकारां जी आपल्या नुस्त्याचो धंदो करता तांच्या कश्टांचेर आशिर्वाद आनी तांकां फावो ती मजुरी दी म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका प्रार्थया पोरजेच्या गरजांक उदारपणान पावयतल्या देवा ही आमची मागणी आनी काळजाचे आवडे दुपा परी तुजे मुखार सोडूं क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं बाबा भयणीनो आमी आमकांच ह्या वेळार देवाक उबारुया आनी ही आमची भेटवणी आमी करता तेन्ना आमच्या भाव धंद्याचेर आशिर्वाद घालून मागतना उंडो सोरो आमी बदलून तेच जेजूचे रगत आनी मांस आमकां दितलो तेन्ना हेच जावं दी आमकां गोठाय आमचो वावर आमी करूं
गीत घेऊया C18. conosco verità, amci monaso mopuya, admi unoto yagoda, amci doyan goya, yanida karos bedoida, ami amci bedoya, questa roboto condita, kami adi sauya. Mucha Baba Benino, Mucha Dumche Bolidan, Sur Polida de Baba Park, Manta Toflin, Salmon, Magat. त्याच्यातले बलिदान आपल्या मनाखाली मिळणे आमच्या नाट्यपूर्वी शुभेच्छा अथवा शुभेच्छोड मानून घेऊ. प्रार्थुया सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमी तुका सदां वपलोले बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसुर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. मुसुर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींचे म्हणटा तोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आत्मे पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडयतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदगार दिवन बावरताचो गट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी अतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका परती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेळ्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्ताची दया करून आमी मागता. करीत भाशेन तुजो आशिर्वाद जण एकल्याचेर आमचेर घाल. जी कोण वावर करता वा नुस्त्याचो धंदो करता, विकूंक वेता, जावं जे कोण मानाय काम करता, हेर दुसरे बोटी चलयता, सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कसली तर पिडा आसा जाल्यार ती पयस कर आनी आमकां सुखेस्त दवर. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदूतान चड काट तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सब पदवीदार बापा सर्वंदनांनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. पवित्र जेजूंची केलेले प्रार्थना आमी म्हणटना आमचो वावर धंदो ताच्या हातान घालून फुडले दीस येवचे आसा ते आमकां सगळ्यांक सुखेस्त आसूंक आनी तेच बरोबर आमकां खुशाल दवरूंक आमचे घरावे हें मागून जेजूंची केलेले प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्वींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवंक. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D23. Civitace udokamu biogyoce tanelaru Civitace
जिविताचो मुंडो हांव गावून घेवचें मुखेल्यारू जिविताचें उदक हांव पिवून घेवचें ताणेल्यारू जिविताचो प्रार्थना। देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोर पदुदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गीत घेवया F12. देवा मंदिरात आता कुशल देवा शांती